नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। कायदेशीर मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू करपाचो यत्न करतले। प्रधानमंत्र्यांनी जयंती नटराजनाचे गोयचे शिष्टमंडळाक उतर। शरद पवाराचे फुडारपणाखाला गेल्ले शिष्टमंडळ। दुरुस्त केल्ले लोकायुक्ताक राज्यपालान मान्यताय दिवची न्ही। काँग्रेस आमदारांची राज्यपालाकडेन मागणी। आमदार मेळ्ळे राज्यपालाक। राणे म्हणटा सध्याचो लोकायुक्त सामान्याचे बऱ्याचो न्ही। फातोड्ड्या डॉन बॉस्को कॉलेजीचे बिल्डिंगेचे काम चलताना स्लॅब कोसळ्ळो। 15 कामगार जखमी, 3 गंभीर। बांदकामात गफलत केल्ल्यान स्लॅब कोसळ्ळो म्हणून दुबाव। कॉन्ट्रॅक्टरा आड जातलो गुन्यांव नोंद। विद्यार्थ्यांक हाफ तिकेट दिवंक त्रास करतात म्हणून कॉलेजीच्या भुरग्यांनी फोंड्या आड आयल्यो बसी। प्रवासी येरादारी बंद जाल्ल्यान वातावरण तापलें। बसवाल्यांचेर खर कारवाय करची म्हूण मागणी। वीस आणि 21 फेब्रुवारीच्या भारत बंदाक कदंबाचो तेंको। सगळे कर्मचारी बंदांत वांटेकार। सगळ्यो बसी उरतल्यो 2 दीस बंद। मागण्यो तडीक लागनात म्हूण कामगारांचो भारत बंद। आनी भाऊचेर राजीनामो फाटीं घेवपाक भाजपाच्या फुडाऱ्यांचो दबाव। खेळा मंत्री रमेश तवडकार म्हणटा भाऊ कडेन उलोवन मुद्दो समजून घेतलो। खबरो विस्तारान। कायदेशीर मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू करपाचो यत्न करतले अशें आश्वासन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजनान गोंयकारांक दिलां। गोंयचे शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्री शरद पवाराच्या फुडारपणाखाला तांकां मेळ्ळें तेन्ना तांणी हें उतर दिलें। मीटिंग जाली प्रायम मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी तेंच्यांनी सांगलां की लिगल मायनिंग आहा तेंच्यो प्रोसिजर पळय कितें आहा ते स्पिडी हेजेर सारके करतले आनी लिगल हें करपाक आमी पॉझिटीव आहा म्हणून। दुरुस्त केल्ले लोकायुक्त विधेयकाक राज्यपालान मान्यताय दिवची न्ही अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळान राज्यपाला कडेन केल्या। सोमारा काँग्रेस आमदारांचे शिष्टमंडळ राज्यपालाक मेळून तांकां निवेदन दिलें। दुरुस्त केल्ले लोकायुक्त विधेयकाक सामान्य मनशाचे बऱ्याचे ना। फायनीक भिवन लोक लोकायुक्ता कडेन कागाळी करचे ना अशें विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे म्हणटा। सरकारान लोकायुक्त बील मान्यताये खातीर अजून राज्यपाला कडेन धाडिल्लें ना। लोकायुक्त ॲक्ट जे असेंब्लीन पास केलां ते आमी ताका आमच्या विरोधी पक्ष आनी इतर जे विपक्ष आसले तेंच्यांनी ताका ऑब्जेक्शन हाडलेलें कित्याक लोकायुक्त ॲक्ट पयलीं ते लोकायुक्त बसल्या नंतर तेणी तें प्रत्यक्षान चलोवन पळोवंक जाय आनी तेजे नंतर सूचना केल्यार जाताले। पूण ते येवच्या पयलीं कितें सुरवात जावच्या पयलींच लोकायुक्ताचेर काम हें ताका अमेंडमेंट हाडप आनी लोकांक सादारण भंय दिसतलो सामान्य मनशाक केस घालपाक ते 10,000चे 1 लाख केल्यात आनी 1 लाखाचे 10 लाख केल्यात फायन चूक बीक जाली जाल्यार सामान्य मनशा खातीर ते तो कायदो कांय फायद्याचो ना। तेचेर कितें अन्याय जालो कितें बाकीचें कितें अन्यायाचें काम जालें कितेंय असलें कोणाचे विरुद्ध ते लोकायुक्ता कडेन जी केस वचपाची आहा ती वचूंक शकची ना आनी मागीर लोकायुक्ताक कांयच काम रावचें ना। हाजेर तुमकां माननीय राज्यपालांनी कितें एश्युरन्स बी दिली ना? माननीय राज्यपालां कडेन तें आयिल्लेंच ना। हे तुळशीन आपूण पळयता। खाजगी बसींनी विद्यार्थ्यांक हाफ तिकेट दिवंक त्रास करतात म्हणून फोंडेच्या वेगवेगळ्या कॉलेजीच्या भुरग्यांनी सोमारा सांजे फोंड्या बस स्टँडार बसी आडायल्यो।
प्रवासी येरादारी बंद जाल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलें. बसवाल्यांचेर खर कारवाय करची म्हूण भुरग्यांनी नेट धरलो. ओव्हरलोड केल्ले 2-3 बसींक आरटीओन भुरग्यां फुडें तालावूय दिलो. पणजे फोंडें मडगांव रुटावेल्यो बसी आडायिल्ल्यान लोकांक मात बरेच त्रास जाले. विद्यार्थी मंगळारा मडगांव आनी बुधवारा पणजे आंदोलन करतले. विद्यार्थ्यांक बस तिकेटीत 50% सवलत दिवपाचो प्रश्न सोमारा परत पेटलो. खाजगी बसवाले विद्यार्थ्यांक बशीत घेनात. पणजे मडगांव आनी मडगांव फोंडें मार्गाचेर हे प्रकार चडूच चलतात. ह्या प्रकाराचो निशेध करपा खातीर सोमारा फोंडें बस स्टँडाचेर खाजगी बसी विद्यार्थ्यांनी आडायल्यो. आमचो मुख्य मुद्दो म्हणजे की आमकां जे प्रायवेट बसवाले जे त्रास करतात, म्हणल्यार आमकां बसीन चडपा दिना, हाफ तिकेट दिनात, चेडवां कडेन वायट वागणूक, वयस्करां कडेन वायट वागणूक, तिकेटी दिनात, युनिफॉर्म घालना, बॅज घालना आनी आमच्या कडल्यान वयरून फूल तिकेट मागतात. ही जी हांची वागणूक आसा ती आमकां मान्य ना. ताच्या विरुद्ध आमी आज मोर्चा काडला. हो ट्रेलर जावन आसा. हाज्या फुडें जर हे घडलें आनी बस फोडटले. आमी सरळ सांगतात. लेटर केला डायरेक्टराक. डायरेक्टरान आपले स्टेप्स घेतल्या, पूण बसवाले डायरेक्टराक सुद्दां आयकनात. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्या उपरांत पुलीस आनी आरटीओ अधिकारी थंय पावले. विद्यार्थ्यांक तिकेटीत सवलत न दिवपी बसवाल्याचेर खर कारवाय करपाचें उतर आरटीओ अधिकाऱ्यांनी दिलें. आज नियरली 6 बसींचा चलन इश्यू केल्ले आहात. भुरग्यांची डिमांड कितें कॉलेज भुरग्यांची हाफ तिकेट जाल्ले कारणान ते घेना म्हणून. पूण आतां आमी फाल्यांच्यान ठरयलां 7:30. एक्चुअली आमगे रजिस्ट्रेशन वी आर नॉट फायंडींग टायम. 7:30 to 9:15 पर्यंत आमगे भुरगे रावतात सकाळचे मॉर्निंग आनी इवनिंग 4:30 to 6:15 पर्यंत रावतले. एटलीस्ट 6:30 कंट्रोल बस. बशींनी चड प्रवासी घेवपी बसवाल्यांक आरटीओन तालाव दिलो. विद्यार्थ्यांच्या ह्या अचकीत आंदोलनाक लागून हेर प्रवाशांचे मात बरेच हाल जाले. बशी आडावन धरिल्ल्यान हेर प्रवासी अडकून पडले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. फातोड्ड्या डॉन बॉस्को कॉलेजीचे बिल्डिंगेचे काम चालू आसतना स्लॅब कोसळ्ळो. 15 कामगार जखमी जाल्यात. तातूंतले 3 गंभीर जखमी जाल्ल्यांक हॉस्पिटलांत घाले. दनपारां सुमार 12:15 घडणूक घडली. भिमाचें बांदकाम करतना कॉन्ट्रॅक्टरान गफलत केल्ल्यान स्लॅब कोसळ्ळो असो दुबाव फायर ब्रिगेडीच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. मेळ्ळे ते म्हायती वेल्यान कॉन्ट्रॅक्टरा आड केन्नाय गुन्यांव नोंद जावंक शकता. साश्टींतले कांय मंत्री आमदारांनी सुवातेर वचून पळोवणी केली. एक बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शना प्रमाणे हो जो बीम घालता हे जो स्लॅब जेन्ना घालता पळय जनरली हे बीम आसता ते पयलीं घालप आसता. फक्त ते कितें करता हे सगळे एका टायमार जावंक जाय म्हणून ते कितें करता वांगडाच घालता. वांगडा घालता आसतना तो जो बीम लोड घेवपी आसा तो कच्चो आसता. तेजेर ही आतां समज तितली 5 बाय 5 धर ते बीम कितलो लांब आहा ताका थिकनेस कितें आतां इतलो जो थिकनेस जो तो बिमाकूच येयत तो बीम पयलीं लोड घेवचो ना. आनी तो सांगता ताजो कॉन्ट्रॅक्ट की 8 इंच एमएमाचो जो 8 इंचाचो जो स्लॅब घालतालो. जनरली डबल जे युजल तितलो तेणें कोणा तेजे स्टेबिलिटी जाय. ते जे स्ट्रेंथ तेजे आसा पळय डबल तेणें लायल्या ती तितली लोड घेवपाक कॅपेसिटी आसा वो ना हें पयलीं कन्फर्म करूंक जाय. दुसरें म्हणजे कितें तो घालता आसतना जनरली तशें घालूंक जाय सेफ फॉर अ सेफर. तर तो घालता आसतना तो वांगडाच घातलेले बीम एज वेल एज स्लॅब वांगडाच घातलो तेणें. ताका लागून लोड कदाचीत पॉयंट जालो आसतलो आनी ते कलक्ट जालें. घेऊया एक व्यावसायिक विसर.